मोगाचीनो समय सिद्ध इतले मुखारया आणि सक्रमेंताचें आराधन करूं आमकां समय तयार करून सिल्विले गीत आमी गायन करया. Gesù Cristo Mundiaru pali bonascha Namo Namo Surgundara Sakramenta Tamkaraksha Namo Namo Gesù Cristo Mundiaru pali bonascha Namo Namo Surgundara Sakramenta Tamkaraksha Sirgin Sudivtu Amka Mero Lipon tuve mulia cerugeknya Mulia vainariu tu amcekan zata Amca mogan borom tuka semertika Gesù Cristo Mundiaru pali bonascha Namo Namo Surgundara Sakramenta Tamkaraksha Jinye Gesù tu Tuka Sango Ayam Tuce Tan Buswon Ashim Angaraulia Ye Jesu Ye Amka Melon Toye Tuce Gurpe Gesù Cristo Mundiaru pali bonascha Namo Namo Surgundara Sakramenta Tamkaraksha Namo Namo Gesù Cristo Mundiaru pali bonascha Namo Namo Surgundara Sakramenta Tamkaraksha Mundiarupi Sakramentan Koros Jesu Angasara Zarasa दोळे दांपून जेजू काळजांत थावन नमस्कार आमी करया ताचे हजरपण आमचे मदेगात आमी भोगया वो थोडो वेळ ताचे सांगता देवी कृपेन करसूंक तो आमकां आदार दिव म्हूण मावूनपणी मागया. Sakramentan Koros Hazarasha Swadik Jesu काळजांत थावन तुका आमी नमस्कार करता. तूं आमचो देव, तूं आमचो रचनार, तूं आमचो सोमी सोडवंदार. आमचे खातीर हुंड्याचें रूप तुवें घेतलें. तूं आमचे सांगता सदांच आसच्याक. आमच्या मोगांत तूं रावोंक वाशेताय आनी ह्या बराबर
तुजो मोग आमकां दीव, त्या मोगांत आमी वाळजे म्हूण तूं आशेताय. ह्या प्राजतेच्या कृपेच्या दिसांनी तुजें कश्ट मरण आमी नियाळ करून तुज्या जिवंतपणाचो संतोश भोगूंक आमी तयारी करून आसा. आज परत वो थोडो वेळ तुजे सांगता आमी करसूंक आनी ह्या बराबर तुजे माये पंपये मायेक मान करूंक तिची कृपा आशिर्वादान जोडूंक वसां. आमकां सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान भर. हें आमी मागतां तुजेच नांवी. आमेन. आमी उबी रावया. देवाचें उतर आयकूंक आमचीं काळजां मनां आयतीं करया. सर्वेस्पद तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका सुमिया. उपरांत जेजू आपल्या शिसां सांगता गेत्सेमनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो. तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगता जागरण करा. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणेर सरपडलो आनी मागणें करूंक लागलो. म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बागार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसां सशीं आयलो आनी ते न्हिदून आसलेले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटो भर म्हजे सांगता जागें रावूंक तुमच्यान नजो जालें? जागें रावा, तुमी ताळणेंत सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी बसया. प्राजताचे दीस आनी थोड्याच दिसांनी पास्कांचो संतोश. आतां वाचलें हें देवाचें उतर जायते फावटी आमी आयकलां, नियाळ केला आनी मुखल्या दिसांनी ह्या विशयांत सडीत आमी नियाळ करतले. जेजून ताचें कस मरण आपल्या दोळ्यां मुखार दवरून बापाची खुशी कितें ती समजोवच्याक मळ्यांत वचून मागचें तें दृश्य आज आतां हांवें तें परगट केलें. जिणयेंत कस आयिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, उपगोण भोगिल्ल्या वेळार वा एकसुरें आसलेल्या वेळार जायते फावटी आमी दिंबेर पडचें आसा, दुकां गळोवचें आसात, मागणें करचें आसा, देवाक संपूर्ण समर्पण दिवचें आसा. आनी थोडे फावटी देवा लागीं वेच्या बदलाक दुसऱ्या वाठारांनी आनी खंय वेचेंय आसा. देवाची खुशी सोदची आनी देव ह्या घडये कितें म्हाका सांगता तें करूंक वाशेवचें, तें आमचें खंडीत हरी एकल्याचें भाग. आनी हें आमकां जेजूस शिकयता. आमकां सगळ्यांक सोडवण दिवचें तें भोव पवित्र दीस लागीं जाले. जेजू जाणा जालो. मुखले खंडीत 2-3 दिसांची ती घडितां ताच्या पडदे फाटल्यान मतींत एका फाटल्यान एक पाशार जावन गेलें. आनी ह्या घडये ताका मस्त तरेची चिंतनां आयलीं जावीत. सुलाबायची वाट तूं खंयची आसा ती ताणें पळयली जावं की पुरो वा तें चिंतपी मतीक आयलें जावीत. आनी हें सगळें आपल्या मोतींत दवरून देवाची खुशी कितें, कित्याक म्हळ्यार हांव देवाची खुशी करूंक ह्या संवसारी आयिल्लो.
जत देवाची खुशी हांवें घरदानाच्या गोठ्यांत जल्म जाय म्हूण, जत देवाची खुशी हांवें 30 वर्सां गुपीत तरान म्हज्या कुटुंबांत जिये म्हूण, जत देवाची खुशी हांवें म्हजें मिसांव सुरू करता आसतना इजाया प्रवाद्या मारिफात जे कितें म्हजें मिसांव तें पयलेंच करून हांवें ताचेरच भरवसो दवरून हें मिसांव सुरू करी जाय म्हूण, आनी जर तर देवाची खुशी वो कुरीस घेवन कालवर पर्वत हांवें सोडे जाय जाल्यार जोड जाय म्हूण, आनी देवाची खुशी जर तर त्या कुर्सार हांवें मरोन ह्या म्हज्या लोकांची सोडून करी जाय म्हूण, तर दुसरें चिंतप म्हाका कित्याक? आनी ह्या खातीर जेजू त्या मोळ्याक वेता मागणी करूंक आनी आपल्या मोगाच्या सिसांक घेवन आमी सात जाल्यार तें पिंतूर आमच्या मोतयेक हाडया. जेजू थंयसर वचून सरपडून पडला, मागणें करता आनी इल्लेशे फाटी ते एक जण ताचे मोगाचे सीस, मागीर उरिल्ले सीस आनकी इल्ले मस्त पयस. ह्या तेगा सिसांक जेजून थंयसर मागणें करचें स्वस्थ दिसता. सगळें तन मन धन देवा लागीं केंद्रीकृत करून ताणें मागणें करचें तांकां भोव अपुरबाय रितीन दिसता. उरिल्ल्या सिसांक बारी पयस सगळें गैरें गैरें दिसता. आतां जेजून थंयसर ताचें मागणें इतलेंच, म्हाका तुजी खुशी कितें ती सांग. कित्याक गे म्हळ्यार आनी मुखले 2-3 दीस ते चिंत आसतना म्हाका शेळो घाम सुटता आनी हो घाम रक्ताचे थेंबे म्हळ्यार म्हजे सिरो पटोवन त्या भाशेन येता. ते कश्ट सगळे कितें गे म्हण हांव जाणा आनी कश्टाच्या किसड थंयसर कितें नलिसाय आसा, कितें लज आसा, ती सगळी हांव जाणा. आनी ह्या खातीर म्हजे मिसांव म्हजी वाट ही सगळी वा दुसरी आसा. त्या खातीर जेजू मागता ताका थोड्या घडयांक तो एकसुरो म्हूण बगता, आपल्या सिसां लागीं फाटी येता आनी आपले सीस न्हिदोवन पडले पळोवन परत खंडीत जावन ताका काळजाक कठीण दूख भोगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या घडये हे कश्ट हें सगळें हांव चिंतना नियाळ करता आसतना म्हजें म्हूण आसले म्हजे मोगाचे ते एक सीस तेय आतां न्हिदोवन गेल्यात म्हळ्यार तांकां कांय पडोवन वचोंक ना त्या भाशेन. आनी जेजू पेद्रूक उठयता आनी म्हणटा थोडो वेळ पुणी जागो राव. कित्याक गे म्हळ्यार म्हजे भोवस मुखले कश्टांचे दीस आतां म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. आनी ह्या सन्निवेशांत देवाची खुशी समजोवंक हांव प्रयत्न करून आसा. तुमी म्हजे खातीर इल्लेशें मागा, म्हाका इल्लेशें धैर्य मेळोवन दी, देवाची खुशी कितें ती समजोवंक. पेद्रू कितलें समजलें गे आमी नेणाव. कित्याक पवित्र पुस्तकाचें वाचप मुंद वचून गेल्यार जेजू परतून वचून मागूंक सुरू करता, बापा 7 जाल्यार हे कश्ट उतरोवन वचून दी. जेजून हें माग जाय जाल्यार ते कश्ट कसले की म्हणलें खंडीत जेजू स्वस्थ जाला. त्या खातीर जेजू म्हणटा बापा 7 जाल्यार हे कश्ट उतरोवन वचून दीत. तरी पूण दुसरेच कडेन तक्षण जेजू सनीन जाल्यार बरी येता कस पडली म्हणटा ना म्हजी खुशी बागा तुजी खुशी जाय जाय. कित्याक तुजी खुशी करूंक हांव ह्या संवसार आयिल्लो. त्या खातीर हांगासर आतां सगळें मिसांव आखेर जाताना हांवें येदोळ पर्यंत तुजी खुशी केल्या. आतां आखरेच्या घडये हांवें म्हजी खुशी करची खंडीत ती समान न्ही. त्या खातीर परत तो म्हणटा तुजी खुशी जावं. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा परतून येतना सीस परतून न्हिदेन आसात आनी तांकां थंयच सोडून परत तो गेलो बापा लागीं मागणें केलें. आनी अशें देवाची खुशी तो थंयसर जाणा जालो गेत्सेमने मोळ्यांत. आनी ही खुशी जाणा जाता आसतना खंडीत ताचे कश्ट आटेविटे हे सगळे आमी समजोव्येत. थंयसर सिसां सांगता रावून जेजूक आमी पळयल्यार खंडीत आज जेजू थंयसर बापा लागीं मागता आसतना हांव म्हजें मागणें कितें जावन आसा. खंडीत जावन म्हज्या मागण्या वरवीं जेजूक इल्लेशें चड बळ सकत तें मेळना. म्हज्या मागण्या वरवीं देवाचें मन परिवर्तन करूंक हांव शकना. तें साध्य ना, खंडीत बिलकूल साध्य ना. तरी पूण जेजू म्हणटा हांव मोळ्यांत मागता आसतना तूं जर जागो रावून म्हजे सांगता मागणें करताय ह्या मारिफात
तुकाच आत्मीक घटायतून जोडून घेताय म्हूण त्या खातीर हांवें मागणें केल्ले वरवीं जेजूक सवकासाय मेळना हांवें मागणें केल्ले वरवीं देव ताचें मन बदलिना बागार हांवें मागणें केल्ले वरवीं हांव म्हाकाच बदलितां आनी म्हाकाच देवाची विशेश कृपा जोडून घेता कश्ट कशें फूड करचें कश्टा उपरांत कितें आसा म्हणल्यार तो संदेश हांवें कशें आपणावचें ही सगळीं लिसांवां हांव जावन म्हाका शिकता शिवाय ह्या मरिफात न्ही त्या खातीर जेजू म्हणटा तूं मागणें कर कित्याक तूं अस्कत म्हळ्यार हांव जाणा तुजी कूड अस्कत म्हळ्यार हांव जाणा तरी पूण तुजें थंय एक देवाचो आत्मो आसा तो चड बलिश्ट त्या खातीर तुजी कूड अस्कत जावन तूं निताय जावंक पुरो तरी पूण तुजो आत्मो तो देवाचो तो बलिश्ट तो देवाचो सिंस आसो देवाची खुशी समजोवचो आनी ह्या बरी तूं मागणें करताय आनी तेन्ना तूंय बलिश्ट जावंक शकताय जेजू आज आपोस्तलां लागीं न्ही आज तुजे लागीं म्हजे लागीं उलयता थोडो वेळ म्हजे सांगता तुज्यान रावूंक जालें ना गी थोडो वेळ म्हजे सांगता मागणें करूंक तुका फुरसत आसा गी थोडो वेळ म्हजें पवित्र पुस्तक म्हजीं उतरां वाचूंक नियाळ करूंक तुका वेळ आसा गी म्हजे खातीर थोडो वेळ तुज्या कुटुंबांत सांगता बसून उलोवंक मागणें करूंक तुका वेळ आसा गी म्हजे खातीर तुज्या कुटुंबांत तशा मलगड्यांची सेवा करूंक आस्त्या मुखामळान तुका मन आसा गी असलीं सवालां आज जेजू आपोस्तलांक दुसऱ्या तरान विचारलीं आज म्हाका म्हज्या आपोवण्या प्रमाणें तीं सवालां विचारता त्या खातीर एक घडीभर परत आमी दोळे दाखोवन जेजूक पळोवया उंड्या रुपी जेजू खरोच हांगासर आसा देवाच्या उतरांत तूं आज मोळ्यांत मागता तें पिंतुरी म्हज्या दोळ्या मुखार आसा ताणें उठोवन येवन आपोस्तलांक सांगची विसाची ती उतरां सवालांय म्हज्या मोतींत आसात जेजू आज म्हजे लागीं कितें उलयता तें आयकूंक आमचे दोळे दाखोवन अंतस्करण उक्तें करून जेजूक आयकूंक आमी प्रयत्न करया आमी बसून आसले बरीच एक गीत आमी गावया
दुःख संकश्टांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आधार दुःख संकश्टांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आधार सौम्याचो मोगतो भांगरा प्रास्वतो सस्ताक बाळसो तसलो सौम्याचो मोगतो भांगरा प्रास्वतो सस्ताक बाळसो तसलो सौम्या तो मोगतो आमच्यान वर्णोंक नसो पर्वता प्रास्वो सागोरा प्रास्गो सौम्या तो मोगतो सौम्या तो मोगतो आमी कोणा दिंबी घालूंक जाय तांणी दिंबी घालची बसोंक जाय जाल्यार आमी बसचेत काळजांतावन जेजूक आमी अर्गां दिवया फाटल्या दिसांनी जेजून आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर ओतुले आशिर्वादां उगडास करया आमकां बरी भलायकी दिल्या समाधान दिलां जिवनांत तृप्ती दिल्या जेजूक आमी काळजांतावन अर्गां दिवया आमची मागणी ताणें आयकल्यांत आमकां ताणें वेळा काळा तेकीत खुरपे देण्यांनी नेठयलां तेच्याच मोगान आमकां ताणें सांबाळून व्हेलां काळजांतावन ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या वावरांत आमच्या पयणांत ताणें मोगाचो सांगात आमकां दिला विघ्नां आनवारांतल्यान ताणें आमकां राखून व्हेलां जेजूक आमी काळजांतावन अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक घरा आसच्यांक परगांवांत आसच्यांक ताणें राखलां सांबाळलां काळजांतावन जेजूक आमी अर्गां दिवया आमचो दिसपडटो वावर करच्यांत आमचो दिसपडटो ग्रास जोडच्यांत ताणें आमचो वावर आशिर्वादीत केला जेजूक आमी काळजांतावन अर्गां दिवया खंयच्या कारणा खातीर प्रत्येक तरान जेजूक अर्गां दिजे म्हूण म्हाका उगडास येता एक घडीभर तीं कारणां उगडास करून जेजूक आमी काळजांतावन अर्गां दिवया जेजू लागीं आमी उलोवया आमची मागणी आमची विनवण्यो ताच्या मुखार दवरया आपल्या भुरग्यां खातीर तो सदांच देवा लागीं विनंती करता तसो आमकां हाताक धरून देवा ससी आपोवन व्हरता आमची दुखां तो पुसता आमकां आशिर्वाद तो दिता आमचें कुटुंब जेजूच्या हातांत आमी दिवया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्याच्यो उगडास काडया ताचें नांवां मती काडया जेजूच्या हातांत तांकां दिवन ह्या म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या पोतीक म्हज्या पोतिणीक म्हज्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंतांक जेजू तूं आशिर्वाद दी म्हूण मागून सांगया म्हज्या कुटुंबांत मलगडी मनशां आसात पिडेस्त भाव भयणी आसात तांचो उगडास काडया तांकां जेजूच्या हातांत दिवया आनी सांगया जेजू मलगडी मनशां तुवेंच म्हाका दिवचें एक आशिर्वाद
तांचे मारिफात भावार्थ थीर जाला आमचो जायती भावार्थाची सतां तांचे मारिफात आमी शिकल्या ह्या म्हज्या भावाक भयणीक बरी भलायकी दी ताच्या एकसरपणांतूच सांगात दी म्हूण मागून सांगया. जेजू भुरगीं जावन आसा तुजीच देणी आमकां तुवें दिल्ली. ह्या भुरग्यां मारिफात तूं आमचो आजून मोग करताय म्हूण तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. भुरगीं जावन आसात तुजें स्वरूपणें म्हणल्यार आमी समजता. सर्व भुरग्यांक शिकोंक मोतीक उजवाड दी. परिक्षेंत बरोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा दी. ह्या दिसांनी सरकार आनी इस्कॉल हर एका दिसा एक तरेचें कानून परिक्षा फाटीं घालची नाका म्हणची सगळ्यांनी पास म्हणचें आनी एका तरेचो घुस्पट गोंदळ शिकपाक क्षेत्रांत ह्या दिसांनी आमच्या सर्व भुरग्यांक ह्या घुस्पट गोंदळांतल्यान पयस दवर. आपल्या जिविताक कितें गरजेचें तें बरें शिकोवंक तांकां तूं उजवाड दी. सर्व सरकारी मुखेल्यांकी तुजो प्रत्येक आशिर्वाद दी. ल्हान भुरग्यांच्या जिविताचेर तांणी खेळनासतें सत्रायेन मेटांकाडीचें आदार दी म्हूण मागया. PUCची परिक्षा जावन तसा 10वीची परिक्षा थोड्याच दिसांनी सुरवात जाता. ह्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागया. स्वामी तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी. परिक्षा बरोवच्याक पवित्र आत्म्याची सकस कृपा उजवाड तांकां दिव म्हूण मागया. आमच्या सरकारा खातीर मागया. आमकां बरे मुखेली लाबोवन दीत. लोकांची सेवा करच्याक धर्म जियोवच्याक अवकाश करून दिवच्याक सत नीत कितें ती समजून त्या प्रमाणे जियोवच्याक हर एका धर्माच्या लोकांक खरें स्वतंत्र मेळोवन दिवच्याक आमकां बरे मुखेली जाय आनी ते आमकां फोव करूं म्हूण जेजू लागीं मागून सांगया. सगळ्या संवसारांत शांत समाधान रास करून दी. झगडीं रावून दीत. मुखेल्यांक स्वामी प्रत्येक आशिर्वाद दिवन दी. समाधानाची हात्यारां तांकां करून दी म्हूण मागून सांगया. आमच्या बिरगजेंत पिडेस्त आसच्या आस्पत्रांनी आसच्या घरांनी कोसतोवच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीक स्वामी प्रत्येक तरान आशिर्वाद दिवन दी. तांकां आपळोवन दी. भलायकी दिवन दी म्हूण मागून सांगया. आमच्या लागीं मागून सांगलां आमी जावन मागता म्हूण बसयलां तांचो उगडास काडया. सर्वांक स्वामी प्रत्येक आशिर्वाद दिवन दी आनी स्वामी असो आशिर्वाद घेवच्याक आमी आमकां तयारी करया. गावन गीत हे देवळा सक्रामेंता. Sacramenta Sustannaman koruya Purvilatya rupa bodla Novyo riti adarya Sarvon vecha askut nisya Bavartace portina Sesema pa persecuta Ullasani stutiza Potri mahima sasta sasta
pentecostalhar recitar tuca dogancia spirita sama sami dabarta. प्रार्थोव्या. ये देवा विचित्र सक्रमेंताकार तुझ्या कस्तां सोगलास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून असो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझ्या कुळेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. बळबराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदा सदा काळजात दिवासता. तुझ्या स्पिरिता सोन्या आमकां मोटायता. दैवीक तुझ्या पोळा सोम्या जिवीत तुला भयता. दरबारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी हे मीस अर्गां जावन दिता रोजारियो सॉमिल्स. ताची सांगता आमी देवाक अर्गां जावन हे पवित्र बलिदान भेटोवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. पपई रोजार मायेक मान करूंक आमी एका कुटुंबा स्पिरितान सांगता मेळ्ळ्या. पंपई रोजार मायेची ससाय सदांच आमकां लाबूनच आसा आनी ह्या खातीर हें पवित्र बलिदान अर्गां जावनी आमी भेटयता. देवान पंपई माय मरिफात आमकां सगळ्यांकी विशेश आशिर्वादान भरला. बरी भलायकी दिल्या, जिवनान तृप्ती आमकां दिल्या. ह्या खातीर ह्या मिसा वेळार पंपई माय मरिफात देवाक आमी प्रत्येक तरान अर्गां दिवया. सांगता हें पवित्र बलिदान भेटूंक सांगता मेळयले आमी
देवा मुखार आनी आमच्या भाव भयणी मुखार पातकी म्हणलें वळखोवया. पातकांचें बोगसणें मागून नितळ काळजान हे मीस भेटोवंक आमी तयार जावया. आमी पातकी म्हूण वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सर वायट करूं आनी बरें सोडूं हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संपवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, बोऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातक रडतल्यांक तूं बक्षिताय. खालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव वळखून घेता. तर आमची काकुळट कर आनी आमची पातकां बोगोस. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचा. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडले दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सरा. काळोखांत आसतल्यांक दिश्टीक पडा. वाटे देगेन तांकां चरव मेळटलो आनी रिते दोंगर चरावाचे मैदान जातले. तांकां केदींच भूक वा तान लागची ना. धगीचे वारे वा वत तांकां मारचे ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग हांव उबार करतलो. पळया, ती पयस पयस थावन येतात. थोडी उत्तरे थावन, थोडी अस्तमते थावन आनी थोडी सिनेमा थावन. मळबा संतोसान बोब मार, पृथ्वे उल्हासीत जा. पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हणलें, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरात गाय. आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यारी हांव तुका विसरचो ना. देवाचे उतर हे, सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, ससनिकायेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रस्ने थंय कणवळायेन भरलेलो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर आपल्या कर्णांनी तो मगा पाद्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता
भागवाल्यांक तो नीट उबी करता. स्वामी दयाळ आनी काकूळदार. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्योच नितीवान. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. स्वामी दयाळ आनी काकूळदार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी प्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी प्राया. हांव पुनर्जीवनपण हांव जीव म्हणटा सोमी. सो कोण म्हाका सत म्हणटा तो सस्तांत मोरा सोना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी प्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी प्राया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवांक जाप दिली. म्हजो बाप सदांच वावुरता, हांवें तसोच वावुरता. ह्या पासत ताका जिवे शिमारी जय म्हणलें जुदेवांचें हट आनी की बोळ जालें. कारण तो साबतसो कायदो मोडटालो मात्र न्हय, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समासम करतालो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली. सतस हांव तुमकां सांगतां, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जे बाप करता तेंच पूतय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कळ पुताक दाखयता. आनी की वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो तोवळ तुमी बाप अजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पूतय आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जर्ती करिना. जर्ती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी, पुताकी मान दी जय म्हूण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तीचें फर्माण पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरून जिविता येवन पावला. सतस हांव तुमकां सांगतां, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुंचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळूच आयला. जी कोण हो ताळो आयकतात तीं जियेतलीं. जशें आपूण स्वाजिविताची झर तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची झर जायसो केला. त्या शिवाय जर्ती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सुमेस्तांनी तसो ताळो आयकून समाधींतली बायसो वेळ येतलो. जाणीं बरें केलां तीं जिबीज भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तीं क्यास्त सोसूंक उरतेलीं. म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगलें बरें हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासता, म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळतां. देखून म्हजें फैसाल निती बरीत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता.
आमकां एक सवय आसा. ती सवय कितें गे म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक पळयत आसतना कांयपणी एक कमेंट्स करचे. ते कमेंट्स थोडे फावटी अशे आसतात, वो चरखो पळय बापाय बरीच दिसता, ताचें नाक पळय बापायचेंच, ताणें चलची रीत पळय बापायन चलयलो बरीच. मागीर चेडूं भुरगें जाल्यार हाणें आसचें पळय बापाय आवय बरीच, आनी उलोवचें पळय आवयचें बरीच. आनी थोडे फावटी त्या भुरग्यांच्या वडिलांक हे कमेंट्स बरे जायनात. ती गेल्या उपरांत वो खा जाल्यार सांगून गेलो अशें आमी सांगचें आसता. पूण तातूंत एक सती आसा. आनी सत कितें गे म्हळ्यार खंडीत त्या बापायचो त्या आवयचो पूत वा धूव तांचे बरी आसूंक जाय ती. तांणी उलोवचें चलचें आसचें, तांचे दोळे तें पुरा करेक्ट कित्याक म्हळ्यार तो त्या बापायचो पूत वा त्या आवयची धूव तांचे बरें आसता तें सोमा. तरी पूण ते कमेंट्स केल्या मात्र थोड्यांक जायना. एंत पिंतुराच्या वांजेलाच्या वसपांत जेजू आज आमचे मुखार हाडटा. ह्या दिसांनी जेजूचें शस्त्री फारीजावांचें तर्क तें इल्लेशें सडीत आनी सडीत जावनूच येता. तसो आनी एक अर्थ कितें गे म्हळ्यार जेजू तसो कुरीस घेवंक लागीं 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 वेता म्हूण सांगून. आनी आयचें तर्क कितें गे म्हूण सांगल्यार जेजून सांगलां हांव आनीक बाप एकूच म्हणून. हांव आनीक बाप एकूच म्हळ्यार वो देवाक समासम करता, वो देव निंदा करता म्हूण तसो अर्थ. आनी जुदेवांचें पिंतूर कितें आसलें गे म्हळ्यार तांच्या मतीन कितें आसलें गे म्हळ्यार बसयलो सोडवंदार तो असल्या भाशेन असल्या पोतबेन तो येतलो. तरी पूण आज आमचे मुखार आसा वो मोरयेचो जुजेचो पूत. तो गोरवांच्या गोट्यांत जल्मला. तितलेंच न्हय, कांय सिकप तांकां ना, ती बारी दुबळी मनशां. आनी असलो मनीस आज आपूण देवाक समासम करता तें तांकां समजूंक बारीक कस मारलें. काय आमी खंय त्या वेळार तांच्या जाग्यार असलें जाल्यार आमी तशेंच उलयता कोणना. कित्याक म्हळ्यार शस्त्री आनी फारीजावा प्रमाणे बसयलो सोडवंदार ह्या भाशेन येजय आनी ताणें तशें आसजय. आनीक वो मनीस तशें न्हय. पूण वो मनीस साब तसो कायदो पाळिना. आनी वो मनीस म्हजो बाप आनी हांव एकच म्हणटा आनी बाप कितें करता तेंच हांव करता म्हूण सांगता. त्या खातीर हें परत तांकां समजूंकूच जावंक ना. त्या खातीर परत जेजूचेर ते उपराडटात. ह्या मनशाक जिवशी मातशेंच म्हणून तांणी एक निर्धार करूनय जालो. मनशाच्या जिवितांत जायते फावटी अशेंच घडटा. केन्ना आमी सत उलोवंक मुखार सता, नितीन जियेचें म्हूण सांगून आशेता, त्या प्रमाणे वावर करता. आनी केन्ना कोणाक सत नाका, कोणाक नीत नाका, त्या मनशाक ती एक अडखळ जाता. आनी ह्या खातीर सतान नितीन जियेतले मनीस आज आमकां नाका जाल्यात. बगार हांवें चिंतचें बरीच आनी एकल्यांनी चिंती जाय. हांवें वावर केले बरीच ताणेंय करी जाय. हांव आनी तीन जियेता जाल्यार ताणें आनी तीन जिये जाय. तसलें चिंतप ह्या आधुनीक दिसांनी चड बलिश्ट जावन येता. आनी सताक आनी नितीक थंयसर वाटच ना ह्या भाशेन जाला. त्या खातीर जेजू लागीं आज तर्क म्हणलेल्या शस्त्रींक आनी फारीजावांक जेजून सांगचें इतलेंच, जर तर म्हजो बाप कितें बरें करता तें हांव करता जाल्यार तुमी तें पळय जाय. कित्याक म्हजो बाप ताणें म्हाका ह्या संवसारी म्हाका धाडला एक मिसांव दिवन आनी ताची खुशी करचें म्हजें मिसांव. आनी ताची खुशी करचें म्हूण सांगल्यार तो कितें बरें करता तें सगळें हांव करून आसा. तो कितें बरें करता तें सगळें हांव करून आसा. कित्याक बापाची खुशीच ती आनी त्या प्रमाणे हांव जियोवन आसा अशें. त्या खातीर तर्क मुंद वचून गेले बरीच आज जेजून आमच्या लागीं विचारचें कितें. आज तुमी पवित्र बलिदान भेटोवंक सांगाता मेळ्ळ्यात. आनी ह्या खातीर आमचें चिंतप कितें जाय गी म्हूण. आमचें चिंतप जेजूचें चिंतप जाय गी वा शस्त्रींचें आनी फारीजावांचें चिंतप जाय गी म्हूण. जेजू म्हणटा, जर तर हांव बापान केल्लें बरें काम करता जाल्यार आनी तुमी म्हजे फाटलावदार त्या खातीर तुमी म्हाका पळयतात आनी हांवें करचें बरें काम तुमी करतात जाल्यार तुमी
खरी क्रिस्तांवां आनी एका अर्थान तुमी साक्ष दितात म्हूण. त्या खातीर जेजून करचें बरें काम तें आमी करी जाय. कित्याक जेजू ताच्या बापान केल्लें बरें काम पळयता आनी तें करता आनी तें करूंक आमकां आपोवणी दिता. आनी अशें आमी जेजूक पळय जाय आनी जेजून केल्लें बरें काम तें म्हज्या जिवितांत हांवें करी जाय आनी ह्या मरिफात हांवें सुवार्ता परगट करी जाय म्हूण. खंडीत आज हे क्रिस्तांत आमचे ते येवसो जेजू आमकां सगळ्यांक धैर्यादीक करतलो. सताक आनी नितीक साक्ष दिवंक आनी ह्या बराबर सर्गींच्या बापान जें कितें पुता जेजू सांगलां आनी जेजून कितें आमकां सांगलां तें करच्याक आनी ह्या मरिफा देवाक महिमा हाडच्या तो आमकां धैर्यादीक करतलो. आनी ही कृपा सोमी आमकां सर्वांक दिवं हें जावं आमचें मागणें. Kanik amchi tuka petotita mogan Tuhan sweetar kerman amin baik perata tuce mokaryeta serba समर्पिता तुझे महिना सवे आमकां आज भेटयता पापाक आनी कामची तुका भेटोवन दिता. भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाची महिमे आमच्या पवित्रीच्या दादावाक सर्वेस्पर म्हणून मानून घे. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांक आत्मीक वखद जावच्याक वो उंड्या आनी दाकां सोऱ्यांचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां केस्तीचें कारण जावंक निर्मूव नाका. बगा ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळसे कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातके सैम आमी दामून दवरतल्या. अशें आमच्या मस्तेचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या. आमकां स उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवण्याच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजे स्तुती आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर तूं सर्ग
सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे एका ताकाचे सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची खूड आनी रगत. स्मरण सुस्त्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदारा देवा बापा दोळे उबारून दिन वाचलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोळे. वो तुमी समेस्त घेयात आनी खाया. ही मोची कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेच परे जेवण जाताच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खास घेतली आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदारा देवा बापा दोळे उबारून दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मोळे. तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पेयेया. ही मोच्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराराचें हें रग पातकांचे बोगसाने मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वरुतेले. हे म्हज्या उगड्या साखरा. बावडता सोगोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो काता आनी हे कालसिल्ले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो हुंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास करी आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट करी. तांकां आनी तुजे श्रगतींत मरण पावल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकुवार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत झुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवे थार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां मागोवंक शिकयल्या बरी सर्गींच्या बापाक आमचे बापा म्हूण सांगता उलो मारया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळजी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली अवघडांतली अनवरांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबसकाय संतोश आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमल्ल्या ह्या भावा भयणीच्या भावार्थाचेर तुजे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचेय सवय आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेका शांती मागजिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. पळया वो जावन आसा जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण लाभली आमी समेस्त सुभागी. पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कळसाक म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगा कृपा मागता पडटलेगा. अंतरांत हांव सोम्या सस्पता वाडदिसान आसतना कस्ताता. अंतरांत हांव सोम्या सस्पता वाडदिसान आसतना कस्ताता. प्रकाश तुजो तर दयेन
कर हातरी मोचो म्हाका चल तुजी सुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जियोंका बेसोर माया मोगान कृपा म्हाका व्हड देगान प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक वखद जावच्याक वो उंड्या आनी दाखा वायनाचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां केस्तेचें कारण जावंक निर्मू नाका. बगा ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळसे कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव वी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पोंपई रोजार मायेच्या मनाक नोवेन. उपकार मागचे मागणे. पातकाच्या कथाविणे जल्मले आंकवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी भावार्थ अस्क जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनभवती आसलेल्या पोंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तो राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात हांव तूं आज देव कृपेच्या आवय बरी सर्गींची काकुळतीची भंडारा संवसारार चाराय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदा व्हडा काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटात हांव म्हजेरी ही आंकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदा व्हडा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माये, नामान आमच्या जिवा आमलता आनी बरवश्या आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दायळी हे मोगाळी हे दुलोबी आंकवारी मरी. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पोंपई माय मरी फात आमकां जायते उपकार लाभल्यात, जायती बेसांवां लाभल्यात. ह्या खातीर आमी हरगां दिवया. दोगां जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर हरगां दितात. एकल्याक सदांय मिसाक येवंक कुरपा दिल्ल्याक हरगां दिता. चौगां जाणां तांकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर हरगां दितात.
हांचे बराबर आमकांय मेळिल्ले आशिर्वाद उपकार आमच्या मोती खडयां पोंपय माय मारिफात देवाक काळजांतावन हरगां दिवया. अर्गां दिवचे मागणें. पोंपेच्या फलक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप कत नातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता. म्हजो वर्तो मोग खर्ची खरी आवय तो म्हूण म्हाका दाखयले तुजे थंय हांव येता. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोण घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवळ गेल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपईच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीच्या एका दिश्टी म्हाका संतोश भरीत केला. बाबडतान तुजे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्लें आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतलांची तूं कितले बिरमोद पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रस्ता तुजे सरशेन धांवन येती. हांवें आनी समेस मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजांत आशिर्वाद दिले पोंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमची तेसाव आमची मागणी पोंपई माय मारिफात देवाच्या पांयां थळी दवरया. धा जाणांची पिडा गूण जावच्याक, 12 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, सौगांक बरी सैरीक फाव जमच्याक, दोगांक भुरग्यांचें देणें मेळच्याक, तेगांक बरें काम फाव जमच्याक, सौगांक शिकोंक बरी मोत फाव जमच्याक, 5 जाणांनी बरे मार्क्स काडून परिक्षेन पास जावच्याक, सौगांक मोतीक समाधान फाव जमच्याक, दोगांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावच्याक, दोगांक सर्व वायटांतलें राखून बरी जिणी जीव करपा मेळच्याक, 5 जाणांनी चिंतिल्लीं कामां जावच्याक, एकल्याक लागींच बेगीन ट्रान्सफर जावच्याक, एका घरांत मागण्याचें वातावरण आसच्याक, एकल्यान सुटावें कुमसार जावंक करपा मेळच्याक, एकल्याक बऱ्या मरणाची करपा मेळच्याक, तेगांक कोर्तीच्या केजींत जीक मेळच्याक, दोगांक बरो फुडार फोव जावच्याक, दोगांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावच्याक. ह्या सर्व त्या सभां खातीर आनी आमचे लागीं मागूंक सांगलां आमी जावन मागता म्हूण बसयलां. ह्या सर्व त्या सभां खातीर आमी मागया. आज युवा जाणां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस. सर्व आमच्या युवा जाणांक बरो फुडार फोव जावं, तांकां बरीं कामां मेळोवं, जिणेच्यो बेस्तांनी विंचून काडून तांकां उजवाड मेळोवं, सर्व वायट सवयांतलें सुमी तांकां राखून दी म्हूण सांगून पोंपई माय मारिफात आमी देवा लागीं प्रत्येक तरान मागया. ह्या दिसांनी परिक्षे तयारी करच्या परिक्षा बरोवच्या सर्व भुरग्यां खातीर मागया. देबी घालया. उगडास कर हे भोवतायळी अंकवारी, तुज्या आसऱ्याक धांवल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदलोलो, कोणूच तुजी कुमक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे फातयेणें धीर घेवन तुजे ससी धांवून येता. हे अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये, तुजे ससी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपताचे आनी म्हजे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये,
तुजे लागीं फातीणेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलेय कुरपा जोडूंक कुशी व्हरतेल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें सादुंगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पंपये गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या. तर तूं आमचीं दुकां पुसूंक आनी आमचे कस हळू करूंक कुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भोंवळटान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोख मागता. पवित्र रसाचे माये गळाय करिनाका. बघा तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती हांव कुवारी, हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मानांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचेर आनी आमा पासून विनंती कर आनी क्रिस्ताचो बसवण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा, तुज्या एकल्याच पुतान आपले जिणे मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं सस्नाच्या बचवेचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भाग्यवंत हांव कुवार मरयेच्या भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांचो आटापिल्यासो आमी पटलाव करिसो आनी तांचो बसयल्ले आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. आमी पिडेस्तां खातीर मागया. हांगासर आसच्या आमच्या घरांनी आसच्या आस्पत्रांनी आसच्या आमच्या लागीं मागूंक सांगिल्ल्या सर्व पिडेस्तांचो उगलास आमी काडया. सोम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळा सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तो मनीस जालोय. बाबडतां तुजे ससे आयिल्ल्या सुमिस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरेच्या पिडांनी कुश्टोवच्या आनी तुज्या आवयचे पंपय रोजार मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या सुमिस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवून दी. सर्व पिडेशिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी. अशें तुजे थंय गूण बावडटान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. जो जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. ह्या नव्यानाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचे जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आमेन. Samole Yeso Myamoche Sta Haudek Tana Shila Patrache Khur Saulen Sadans Vishev Geta Patka Chakalo Katao Hao Uswadatay yeta Disomaka vato tujo
आता रडोंक लागता काकूट मोची तुमकर देवा काकूट मोची तुमकर देवा उसाचे दिश्राव घालताना म्हाका थंयसर दिसता मोगाळ जेजू कुर्सा वरवीं बच्चा विसोन दिल्या रोडू मोचे पातक सदां आपयताय तूं म्हाका मोच्या स्वादीक मोगाळ जेजू कितें हांव दिव तुका काकूट मोची तुमकर देवा काकूट मोची तुमकर देवा उत्सामुळे येसोम्या मुझे स्थान हांव देखताना शिळा पात्राचे घडसावळेन सदांच विशेव घेता पाताच्या काळोखांत हांव उसवाडांत येता दिसो म्हाका वाटो तुज्यो पातां रडोंक लागता काकूट मोची तुमकर देवा काकूट मोची तुमकर देवा Bom pairutsar maye amabosot inadike mogal puta sowe angkar mori ashi oti Bhagwan Krishna Krishna आमच्या देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बापाची आणि पित्याची आणि पवित्र आत्म्याची नावे